दक्षिण गोंयच्या 5 मतदारसंघांनी फॉमेंतो रिसोर्सेसाची मॅजिक बस सुरू झाल्या। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान फॉमेंतोच्या ह्या खाशेल्या येवजणेचे मंगळारा कुडचड्यार उक्तावण केले। सुवाळ्याक उद्योग मंत्री महादेव नाईक, खेळा मंत्री रमेश तवडकार, भाजपाचे आमदार आणि फॉमेंतो रिसोर्सेसाचे अधिकारी आशिल्ले। हो उपक्रम सुरू केलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान फॉमेंतो रिसोर्सेसाची तुस्त केली। 6 ते 15 वर्साच्या 5000 भुरग्यांक मॅजिक बसीचो लाव मेळटलो। फॉमेंतो रिसोर्सेस अलिबाग अंबर पिंपळो हांच्या प्रोत्साहनान चालू जाली। हाच्या बद्दल हांव फॉमेंतो रिसोर्सेस अवधूत जिल्ह्याचे गोंय सरकाराच्या वतीने आभार मानता। हांव आभार मानता आसतना तांच्यांनी केल्ल्या खर्चा खातीर मानिना, जाल्यार येदो व्हडलो कार्यक्रम ऑर्गनायज करपाक जी एक डेडिकेशन लागता, जे एक मॅनेजमेंट लागता, जी एक टीम लागता, ती टीम त्या डेडिकेशनान उबी केली आणि ती टीम सतत हांगा तांकां मोटिवेट करून भुरग्यांक एकत्र हाडपाक उद्योग केले। तुम्ही जर खरेच ताळी मारपाक जाय जाल्यार ते आमच्या अंबरबाब चिमल्या खातीर एक जोरदार ताळी जावली। कारण अशा प्रकारचा हो सुयोग, हो बरो प्रसंग जो आमच्या सबंद जीवनात आमकां याद उरतलो की असो सुंदर असो कार्यक्रम जेणे आमच्या 5 मतदारसंघांतल्या विद्यार्थ्यां मुखार आनी पालकां मुखार दवरलेलो आसा। गोंय पुलिशेन पुलीस कॉन्स्टेबल पदा खातीर भरती बुधवारा सावन सुरू केली। 698 पुलीस कॉन्स्टेबल पदा खातीर पुलीस मुख्यालयांत ह्या खातीर वेगवेगळ्यो चांचण्यो चालू जाल्यात। फिटनेसा खातीर उमेदवाराची उंचाय, हड्डे हे सारकेल्यो गजाली मापून पळयतात। फुडले 1.5 म्हयनो ही प्रक्रिया चालू आसतली। त्या उपरांत पुलीस उपनिरीक्षकांची भरती सुरू करतले। दर दिसा 200 ते 300 भुरग्यांची चांचणी जातली। कॉन्स्टेबलांचो रिक्रुटमेंट प्रोसेस सुरू जाल्लो आसा आनी 1.5 म्हयनो चलतलो तो। तिकाल्यान सगळें वेवस्थीत हें करतले आनी कॅमेराज बसयल्यात सगळे कडेन, सगळ्या बोर्डांचेर कॅमेराज बसयल्यात आनी इट वील बी अ ट्रान्सपरंट रिक्रुटमेंट बेजिकली। आनी 698 पुलीस कॉन्स्टेबलांचे वेकन्सीज आसात आनी टोटल 15,024 नांवां आयल्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजांतल्यान। नॉर्थ गोवांतल्यान 7,025 आनी सावथ गोवांतल्यान 7,999 नांवां आयिल्लीं आसात। आनी ह्या 1.5 म्हयनो समज हो कार्यक्रम जाल्या नंतर मागीर सब इन्स्पेक्टरांचे रिक्रुटमेंट सुरू करतले। गोंयचे मायनिंग बेगीन सुरू जावचे म्हूण मायनिंग वाठारांनी ट्रकवाले आनी हेर लोक रस्त्यार देवंक लागल्यात। सांग्यावेले ट्रकवाले आनी मायनिंगाचेर निमून आशिल्ल्या हेर लोकांनी बुधवारा सकाळीं सांग्यार मोर्चो काडलो। लोक अभयारण्य वाठाराक तेंकून मायनिंग बफर झोनाकय विरोध करतात। मायनिंग सुरू करचे म्हूण दिवचलच्या ट्रकवाल्यांनी शुक्रारा बंदाचो उलो मारला। हमारी मांगे पूरी करो, गोवा माइनिंग चालू करो, आमचो डिमांड जो बफर झोन आसा तो कॅन्सल करचो आनी तो झिरो करचो आनी जात तितले बेगीन आमचो गोवा मायनिंग आसा ते बेगीन चालू करचें। आयज आमची परिस्थिती येयल्या ह्या गव्हर्मेंटाक लागूनच। दोनूय गव्हर्मेंटांक पयलीं आसली काँग्रेस आनी आतां जाल्यार बीजेपी। तो बीजेपी काँग्रेसाचो राग काडटालो आनी काँग्रेस आतां बीजेपीचो राग काडटा। एनजीओनूच चिंतूंक जाय बाबा हे बफर झोन म्हण तुमी करतात तो मातसो झिरो करचो। आमचे मनशाचे चिंतपाचें फकत ते जनावरांचेर चिंतनाकात। सांगपाचें फक्त इतलेंच आसा की फक्त आमकां आमी जे मायनीर काम करतात त्या लोकांक कांयच खबर नासली मायनिंग हे फाल्यां बंद जातलें
आमकां कांय खबर नासतना आमकां शेनवाराक सुद्दां खबर ना 2 वरांचेर सुद्दां आमकां खबर ना आमकां बाबा सोमाराच्यान आमी घर बसपाचें ही सुद्दां आमकां कळोवणी कांय कळनासली त्या कारणान सांजेच्या 4 वरांचेर आमकां गेले त्या शेनवाराक सोमाराच्यान तुमी कामाक येवपाचें ना हो आमकां आदेश आमच्या हेड ऑफिसांतल्यान येयलो. दिवचल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळान घडोवन हाडिल्ल्या फुटबॉल सर्तीक गोंयचे 5 अपक्ष आमदार एकठांय आयिल्ल्यान राजकीय मळार वेगवेगळी चर्चा चालू जाल्या. आमी फकत फुटबॉल पळोवंक आयल्यात, तातूंत कसलेंच राजकारण ना अशें फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा. आतां साश्टीचे 3 अपक्ष आमदार फक्त फुटबॉल पळोवंक दिवचले आयिल्ले हें मानून घेवंक दिवचले जे 5 इंडिपेंडंट एक जातात हे फक्त फुटबॉल पळोवपाकूच एक जाल्ले आनी कितेंच न्ही. तशें कांय चिंतपाची गरज ना. ते 5 आमदार तुमच्या खातीर आमी आभार. पूण आयज तूं कोणें घडोवन हाडलो म्हण गव्हर्मेंटाक धरून बरी डेव्हलपमेंटाची. आतां घेवया एक विसव.